काँग्रेस आमदार माविन गुदिन्होच्या मालमत्तेची चौकशी करची अशी मागणी काँग्रेस म्हणयारो दुर्गादास कामतीन केल्या। माविनान व्हड्या प्रमाणात बेहिशोबी बेकायदा मालमत्ता केल्या ताची चौकशी जावपाक जाय अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। गोंय प्रदेश युवक काँग्रेसीचे अध्यक्ष वालंका आलेमावाचेर रोकडीच कारवाय जातली अशें दुर्गादास कामतीन सांगलें। काँग्रेस आमदार माविन गुदिन्होक ह्या मुखार खंयचेच बसकेक आपोवप ना अशें काँग्रेसीन थारायला। We have been told not to invite him for any of the meetings. The assets which he has made till date should be investigated and audit should be done. ह्या मनशान खूबशे नावाचेर बेनामी प्रॉपर्टीज पेडणे तालुक्यात बेनामी जागे घेतिल्ले आसात कोणाच्या नांवार। जेन्ना मुख्यमंत्र्यान आनी दाबोळीचो जो आमदार आसा एकामेकाक चोर सुद्दां म्हणिल्ले आसा, कारण जेन्ना हाणें फायल केल्ली केस CBI विथ रिगार्ड टू इफी CMाचेर माविन गुदिन्हो हॅड एड्रेस्ड हिम एज कॉलिंग अ थीफ हू हॅड लुटेड द एक्सचेकर म्हणून। गोंय प्रदेश युवा काँग्रेसीचे अध्यक्ष वालंका आलेमावाचेर काँग्रेस कारवाय करपाचे दुर्गादास कामतीन संकेत दिल्यात। We have already intimated Mr. Hegde, who is the AICC secretary in charge of Indian National Congress. To take action against her? Yes. Yeah. She has. Yes. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे। पैरा आनी खोर्जुव्या गांवांक जोडपी पुलाची सामकी बाबत परिस्थिती जाल्या। 2007 वर्सा उक्तो जाल्ल्या ह्या पुलाची दुरुस्ती जावंक ना। रस्तो पिड्ड्यार, मशिनां कळमेल्यात, पूल उक्तो करपाचें सामानूय कळमेलां। सरकारान पुलाची दुरुस्ती करची अशें थळावे मागतात। हो पूल मदल्यान उक्तो करूंक मेळटा, पूण आतां तो उक्तो जातलो काय ना असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला। पैरा आनी खोर्जुव्या गांवाक जोडपा खातीर 2004 वर्सा पुलाच्या बांदकामाक सुरवात जाल्ली। डिसेंबर 2007 पुलाचे उक्तावण जाले। पूल बांदून 6 वर्सां जावन गेली। तेन्ना सावन सरकारान ह्या पुलाचेर दुर्लक्ष केला। रस्तो पिड्ड्यार जाला, पुलार प्लेट निखळ्ळ्या, पूल उक्तो करपाक आशिल्ले मशिनांक कळम लागल्या। हो पूल उक्तो जाता तसो बांदला अशें सरकारान सांगिल्ले, मात तो आतां उक्तो जातलो काय ना असो दुबाव लोकांनी उक्तायला। सरकारान पुलाचे वेवस्थापन करचे अशें लोक मागतात। टो करपाचे भितरले मशीन आहा ते पासून तेच्यानी अशें रस्त्यार सांडलेले आहा, तेका उदक पडून सगळे कलमेन तेचे रोप बी सगळे कलमेल्ले आसा। त्यो पिनी लॉक केल्ल्यो पिनी आहा त्यो पावरफूल आहा, म्हटल्यार तरी आसतना तेका ग्रीस ऑयल ही तेन्ना घातलेलीच ना। अजून इनॉग्रेशन जाल्या नंतर ते पळोवंक पासून ना तेंच्यानी। हेचो मुवमेंट थोडो तरी जावंक जाय, कित्याक भायर फाटी फुडें जावं टर्निंग तेका केल्या शिवाय तेचो बेरिंग हे जायना, फंक्शनिंग जायना। हे अजून कसले अशें मेंटेनन्स ना, तेका पेंटींग ना, परत रोड तो सगळो खराब जाल्लो आसा। मदीं मदीं एक टायम तो ब्रिज आमकां सांगलेले की तो ओपन जातलो म्हणून, तो ओपन जाता काय कितें तेका देवाक खबर, आमकां काय खबर ना ती। पूण आतां ओपन जातलो काय ना ते नाका, म्हाका दिसता ते घट जालां आसतलें आतां। ती जाय ती एक प्लेट आहा ती हालात रावता, तेचे ते वेल्डिंग बी सगळे तुटलेले आहा, तेचे टायर वयता ते जाय ती व्हडी खाड जाता। मागणें म्हणजे कितें तरी रिपेरिंग करूंक जाय पुलाचें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। पेडणे वाठारांत बरेचशे शेतकार परत शेतान देंवल्यात। पेडण्यांतल्या सुमार 250 शेतकारांनी मिरसांग, वांयगी, चिटकी, भेंडे आनी कोकण दुदीची बियां शेती खात्या कडल्यान व्हेल्यात। गोंयांत भाजीचें उत्पादन वाडोवंक गोंयच्या शेतकारांक फुकट बियो, सारें, वखदां दिवपाची येवजण सुरू केल्या। हें पीक हॉर्टिकल्चराच्या गाड्यांचेर विकतात आनी बरो फायदो मेळटा अशें शेतकारांनी सांगलें। पेडणे तालुक्यांतल्या इब्रामपूर गांवांत लोक मोठ्या संख्येन शेती करपाक लागल्यात। गोंयच्या शेतकारांक उर्बा दिवपा खातीर आनी भायल्यान भाजी हाडचे परस गोंयांत उत्पन्न वाडोवपा खातीर शेती खात्यान शेतकारां खातीर येवजण सुरू केल्या। हे येवजणे खाला शेती खातें शेतकारांक फुकट भाजी बियां, सारें आनी वखदां दितात। शेती खातें मिरसांग, वांयगी, चिटकी, भेंडी आनी कोकण दुदीच्यो बियो शेतकारांक फुकट दितात। पेडण्यांतल्या 250 शेतकारांनी शेती खात्या कडल्यान बियो व्हेल्यात अशें शेती अधिकारी सोहम उस्कयकारान सांगलें। अजून पर्यंत आमचे कडेन जवळ जवळ 250 फार्मर आमी बियां तांकां तशेंच सारें दिल्लेलें आसा। गोंयांत खंयचेय क्रॉप घेतले भाजयेन सगळ्यांत चड उत्पन्न मेळटा, म्हणजे फायदोय चड जाता आनी खुबशे शेतकरी अशें म्हणून येता आमचे कडेन की ह्याय वर्सा तांकां लावंक जाय म्हणून, कित्याक एक थोडे 2-3 जाण फार्मर्स आसा तेंचे थोडे 500 स्क्वेअर मिटरा जागेचेर जवळ जवळ 10,000 रुपया जोडलेले आसा तेचेर। शेती खात्याच्या येवजणेचो बरो लाव जाता। शेतपीक हॉर्टिकल्चराच्या गाड्यांचेर विकतात आनी तांकां दोबराद रक्कम मेळटा अशें शेतकारांनी सांगलें।
मात भाजी बाजारान व्हरपाक खूप खर्च जाता, ताचेर सरकारान उपाय काडचो अशें शेतकार मागतात. खंयची भाजी केली जाल्यार विकपाची खंय, जाल्यार सरान आमकां एक फोन दिलो, हॉर्टिकल्चराक तुमी भाजी घातल्यार तुमकां फायदो जातलो. आनी त्या खातीर आमी ती भाजी गेले 1.5 म्हयनो जालो आमी ती व्हरता. मार्केट बरें आहा आनी त्या खातीर आमकां भाजयेचें उत्पन्न हे फायद्यान अशें जाता अशें दिसता. च्यान इब्राहिमपूरसून थंय व्हरप म्हटल्यार सादारण पेडण्या वचप किंवा म्हापश्या घातलो तरी ताका सादारण एक 800 रुपया तरी भाडां आहा. ते 800 रुपया जर ते पयशे पयलीं घालपाक आमच्या सारक्या शेतकऱ्याक जायना. तेव्हा गव्हर्मेंटान एक तर तेंच्यांनी गाडी तरी आमच्या गांवांत तरी हाडपाची. प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.